ಶ್ರೀನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜೈ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತವ ರೂಪ, ವದನದಲ್ಲಿ ತವ ನಾಮ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತವ ರೂಪ, ವದನದಲ್ಲಿ ತವ ನಾಮ. ಉದರದಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯ, ಶಿರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ. ಪದ ಜಲಗಳಿರಲು ಭಯ ಉಂಟೆ? ನಿನ್ನ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಡದಿರು. ನಿನ್ನ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಡದಿರು. ಎನ್ನ ಕುಲದೈವ ನೀನೆಂದು ನಿನಗಾನು ಭಿನ್ನೈಪೆ ಬಿಡದೆ ಇನಿತೆಂದು ಮಣು. ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸು ತತ್ವಸುವಾಲಿಂತು ಪರಮಾತ್ಮಲಾಗಿ सांगतस. तत्वसुवाली म्हणारी त्रिपदी इंतू बर इल्तसले एक अद्भुत जलले आध्यात्मिक साहित्य. जगन्नाथ दासो अत्यंत श्रेष्ठ दासांगेल मध्ये तवयकलो. हरिकथामृत सार म्हणले एक द्वैत सिद्धांताचे परमात्माले महिमाश्ची तसले मस्त संधीतू बरं येईल तसले एक हॉड ग्रंथ तसल त्या हरिकथामृत साराचे सामान्य जनक अति सुलभ जावन अर्थ जावचे म्हणके ताणे जानपदाचे एक सुंदर रीतीर बरयले तत्वसुवाली. तसले जगन्नाथ दासाले हें तत्वसुवालीचे चंद आमी साहित्य स्मरण करताची. आयचे हें भजन सम्राटाचे एक आयचे कार्यक्रम प्रारंभ करूया. आजी आमगेल मुखारी आसती श्री लक्ष्मी वेंकटेश भजना मंडळी पोन्नेचेरी मूडबिद्री हांनी आमगेल मुखारी भजन प्रस्तुत करता आसती. तशीच वेदिके वयरी आमगेले गंगोळीचे भजनेचे एक व्हड साधक मुकुंद पै, मंगळूरचे भजनेचे एक व्हड साधक अनेक गिरीश नागेश प्रभू, तशी मुंबईचे एक व्हड साधक राघवेंद्र मल्ल्या हांनी मेगेल ಒಟ್ಟು आसती. आमी सक्कडय मेळ्ळो भजन ऐकुया देशांतू विदेशांतू आशिल्ल सक्कड भजना प्रियांक एक व्हड संदर्भ हें भजन आयकूत आसले सक्कडानय मेळ्ळो. आतां आमी भजन ऐकुया. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्. नमो नमो यतिवर्याङ्क श्री सुधीन्द्र गुरुरायाङ्क. नमो नमो यतिवर्याङ्क श्री सुधीन्द्र गुरुरायाङ्क. नमो नमो यतिवर्याङ्क
ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನಾದ ದೇವ ದೇವನೇ ಶರಣು ಶ್ರೀಜಗವಂದಿತನಾದ ದೇವ ದೇವನೇ ಶರಣು ಸುಜನರಿಗೆ ವಿಘ್ನವನ್ನು ಪರಿಹರಿಪೆ ಶರಣು ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ಮಂದಮತಿಯನು ಬಿಡಿಸಿ ಚಂದ ಜ್ಞಾನವನೀತು ಮಂದಮತಿಯನು ಬಿಡಿಸಿ ಚಂದ ಜ್ಞಾನವನೀತು ಇಂದಿರೇಶನ ಪಾದ ಹೊಂದಿಪತೆರದಿ ಮಂದಮತಿಯನು ಬಿಡಿಸಿ ಚಂದ ಜ್ಞಾನವನೀತು ಇಂದಿರೇಶನ ಪಾದ ಹೊಂದಿಪತೆರದಿ ಸುಂದರಾಂಗನಿ ನಿನ್ನ ಪದಕಂಡಗೆರಗುವೆನು ಸುಂದರಾಂಗನಿ ನಿನ್ನ ಪದಕಂಡಗೆರಗುವೆನು ಸಂದೇಹ ಮಾಡದಲೆ ಇಂದು ಕರುಣಿಪುದು ಸಂದೇಹ ಮಾಡದಲೆ ಇಂದು ಕರುಣಿಪುದು ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನಿನ್ನ ಒತ್ತಿ ಮೇರೆವೆನು ನಾನು ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನಿನ್ನ ಒತ್ತಿ ಮೇರೆವೆನು ನಾನು ಅತಿಶಯನನ ಮಹಿಮೆ ಬದರಲಿ ಬೇಡ್ವಾ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನಿನ್ನ ಒತ್ತಿ ಮೇರೆವೆನು ನಾನು ಅತಿಶಯನನ ಮಹಿಮೆ ಬದರಲಿ ಬೇಡ್ವಾ ಶುದ್ಧಮತಿಯನು ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೆನ್ನ ಶುದ್ಧಮತಿಯನು ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೆನ್ನ ಮಧ್ವವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಗತಿ ಪ್ರಿಯನಾದ ಮಧ್ವವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಗತಿ ಪ್ರಿಯನಾದ ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನಾದ ದೇವ ದೇವನೇ ಶರಣು ಸುಜನರಿಗೆ ವಿಘ್ನವನ್ನು ಪರಿಹರಿಪೆ ಶರಣು ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ಗಜಮುಖನೇ 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 ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು जय जय हनुमान जय जय पवमान 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 जय जय हनुमान
अंबुजाक्षी आरिगे वधुवाले क्षीराब्धि कन्निके श्री महालक्ष्मी क्षीराब्धि कन्निके श्री महालक्ष्मी आरिगे वधुवाले अंबुजाक्षी आरिगे वधुवाले शरदी वंदन श्री रामचंद्र मूर्ति गो परमात्म श्री अनंत पद्मनाभनी गो शरदी वंदन श्री रामचंद्र मूर्ति गो परमात्म श्री अनंत पद्मनाभनी गो सरसी जनाभ जनार्दन मूर्ति गो सरसी जनाभ जनार्दन मूर्ति गो ಎರಡು ಹೋಳೆಯ ರಂಗ ಪಟ್ಟಣ ಮಾಸ ಗೋ ಆರಿಗೆ ವಧುವಾರೆ ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿ ಆರಿಗೆ ವಧುವಾರೆ ಚೆಲುವ ಬೇಲೂರ ಚೆನ್ನಿಗರಾಯನಿಗೋ ಕೆಳದಿ ಹೇಳುಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣರಾಯನಿಗೋ ಚೆಲುವ ಬೇಲೂರ ಚೆನ್ನಿಗರಾಯನಿಗೋ ಕೆಳದಿ ಹೇಳುಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣರಾಯನಿಗೋ ಇಳೆಯೋಳು ಪಂಡರಾಪುರ ನಿಲಯ ವಿಠಲನಿಗೋ ಇಳೆಯೋಳು ಪಂಡರಾಪುರ ನಿಲಯ ವಿಠಲನಿಗೋ ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೆ ಬದರಿ ನಾರಾಯಣನಿಗೋ ಆರಿಗೆ ವಧುವಾರೆ ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿ ಆರಿಗೆ ವಧುವಾರೆ ಶರಣಾಗತರ ಪೊರೆವ ಸಾರಂಗ ಪಾಣಿಗೋ ವರಗಾಡ ನೀವ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೋ ಶರಣಾಗತರ ಪೊರೆವ ಸಾರಂಗ ಪಾಣಿಗೋ ವರಗಾಡ ನೀವ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೋ ಗುರುಕುಲಾಂತಕರಾರ ಗೋಪಾಲ ಮೂರುತಿಗೋ ಗುರುಕುಲಾಂತಕರಾಜ ಗೋಪಾಲ ಮೂರುತಿಗೋ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನಿಗೋ ಆರಿಗೆ ವಧುವಾರೆ ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿ ಆರಿಗೆ ವಧುವಾರೆ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ಕನ್ನಿಕೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ಕನ್ನಿಕೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರಿಗೆ ವಧುವಾರೆ ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿ ಆರಿಗೆ 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 ವಧುವಾರೆ भारी चंद जल भजन मस्त मस्त चंद जल भजन अशी दिसची म्हाका तुम्ही फस्ट शांताकारम भजगशयनम म्हळी न्हय त्या लास्टा म्हणल्यार चंद दिसतशिल्लें म्हाका दिसचें इताक म्हूण म्हळ्यार म्हणल्यार तुमी पक्का तारतम्यार म्हणल्यार आजी न्हय वय चंदकोन मध्ये तू गणपती इल्ले कुडले टायम ना म्हणून सीधा हनुमंताल वैरी
ताजे मागीर महालक्ष्मी वैरी म्हणलें तुमी ते शॉर्ट केलेले ते शांताकारम भुजगशयम फस्ट म्हणी म्हणून जाल्यार तुमी लास्टाक एक शांताकारम भुजगशयनम लास्टा म्हणली म्हणून जाल्यार परमात्माला संपूर्ण जाता आशिल्ली थंय म्हळ्यार आनी तो कसलोय दोश ना तो तुमी म्हणलें परफेक्ट आसा कांय तोंदर ना म्हाका दिशील सांगिल्लें अंग शिफ्ट करूया आशिल्लें आनी तुमकां आनी काही बहुशः आनी एक निमिश आसा म्हण दिसता म्हणून तुमी त्यावेळी श्लोक म्हणला म्हण की जाता प्लस तुमी श्रीनिवासा गोविंदा कसले एक निमिश नामावळी म्हणलें म्हणून जाल्यार संपूर्ण जाता आशिल्लें म्हणून अशीच जलारी भजन कसं जाला म्हणून मागीर सांगता ताजे फुडें आमगेलें रागण कसं सांगता पळया. हरे श्रीनिवास सुंदर प्रस्तुती तुमगेले भजन आयकताना अशींची कोण की सांगेल म्हाका उडगास येतास ताकत आवाज से नहीं सोच से होती है फसल बारिश से होती है भाड से नहीं कही म्हळ्यार चांग बेळ येदावक म्हणून जाल्यार पावस येवं का ऊ हरयल्यार जायना म्हणून वायट जाता तशीच पावस येयला म्हणके तुमगेला हाजी भजन बारी खुशी जाली आनी ते चंदाई तशी आशिल्ली हार्मोनियमा मम्मा आले तोंडा मी तोड खंय खंय पळयतार आसता ती हां आनी तबल्याच्या यंग जनरेशना भार लायक वाजिला भारी खुशीची इता म्हळ्यार चड खुशी कसं जाल्यार म्हळ्यार मुडबिद्रेश तुमी ताजे निमती हांव मुंबयचे जाल्यार म्हगे सुरवेक नांव एम येता मुडबिद्रे राघवेंद्र मल्ल्या तशें हांव चड खुशी सांगुया म्हूण दिसलें इता म्हळ्यार बदल जावन न्हू प्रस्तुती भारी लायक जाला पूरा भक्तीनी माही कोणे भक्त आसात की तू आशा पुरो दायक चंद जला भजन म्हणलेलें तुमी आರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ म्हणली पळय तांतू ಎರಡು ಹೊಳೆಯ ರಂಗ म्हळ्या खंय म्हणून कळ्ळें की तुमकां ಎರಡು ಹೊಳೆಯ ರಂಗ वय पठणवासगो कसं म्हणून कळ्ळें की त्या लायना अर्थ सकड हाडना हांव सांगता परमात्मो कशी कशी अवतार घेता पळय तशीच तशी परमात्मान एक अवतार घेतानाय महालक्ष्मी ते अवताराक समजावन ती येता तसल परमात्माले प्रति एक वेंकटरमण जावन येता ताणें पद्मावती जावन आयली कृष्ण जतना रुक्मिणी जावन आयली राम जतना सीता जावन आयली अशी एक अवतारांतू एक रिती राहिलं तशें जें तिने पुरंदरदास एक अशी एक काल येवदू म्हणटात आमी कन्नडांत ताजी कितें रिती गेलो कोणाल बायल तूं म्हळ्यार भक्तीन तूं एक पराकाश्टे म्हणटा पळय परमात्माक आनी आवसूक महालक्ष्मी म्हळ्यार आवसुती तिगे लागीं हगूर तूं कोणाल बायल मा म्हण निमगोची पळय हो शेतन तूं ते शैली ते शेतन शैली म्हण तशी ಎರಡು ಹೊಳೆಯ ರಂಗ कावेरी आनी हेमावती दोनी नदी जॉयन जावचे तसले श्रीरंगपಟ್ಟಣ आशिल्ले रंगनाथाल बायलवे म्हणून निमगे तेस ಎರಡು ಹೊಳೆ म्हळ्यार ते हेमावती आनी कावेरी त्या दोनी संगम जावचे तसले हांगा कशी नेत्रावती आनी कुमारधारा उपिनगडी जाता तशी ती थंय तशी ಎರಡು ಹೊಳೆಯ ರಂಗಪಟ್ಟಣ तांतू आस पळय रंगपಟ್ಟಣ म्हळ्यार श्रीरंगपಟ್ಟಣ वासिगो म्हळ्यार रंगनाथाल बायल वेतो म्हणून अस्सल एक चंद साहित्य तुम्ही सिलेक्ट केलेले भारी छंद जाला आनी भजरे हनुमंतम भारी छंद ते कोणाले साहित्य किटली केशव हां हो कनकदास हां कितले चंद साहित्य पळयात कनकदासाले भजरे हनुमंतम भारी छंद जाला तुम्ही म्हणलेले जेव्हा प्रति एक पद छंद जाला प्रति एक आनी समजलेले समयारी तुम्ही फिनिश केला म्हणलेले भारी छंद जाला तारतम्य फॉलो जाला एक म्हाका दिशील मात्र ताका आनी मार्काक कसले हे ना मार्काक तुमकां एक्चुअली प्लस जाता कित्याक म्हळ्यार तारतम्य म्हणला तुमी म्हणना तेल्यांक उणी जायना हांव सुरवेका सांगला म्हणना तेल्यांक मार्क उणी जायना जाल्यार तुमी कितली मट्टाक ते फॉलो करता ती उद्देश इतले की ह्या स्पर्धी म्हूण न्हय आमगेले समाजाचे भजन एक चंद एक सिस्टमारी येवो म्हळ्यार आशी शिवाय विंगड कसले ना मस्त चांग जाला तुमगेले भजना मंडळीक भारी चांग जावो मुखार सुनो अशी म्हणतर बाती रागण म्हणालो मेगेल गांवची म्हण मोगू म्हणून म्हाका तुमी भजक म्हण मोग म्हाका प्रति एक भजना मंडळीचे मेगेल भयण्यांक बगे की मेगेल भावंडाल बगे की मेगेल तुमी एक कुटुंब म्हणल एक प्रिती म्हाका
मेगेल गांवचे जाव का म्हणना म्हाका येता म्हणा पुरा गांव हांव भोंवचित आसलो व्यक्ती जाल्यार मेथीन तुमकां सगळा काही परमात्मो निरंतर भजन म्हणत अशी म्हणके शक्ती दिवो केन्नाय रक्षण करो तुम्ही अशी चिंदायर भजन म्हणचे म्हणके देवाले गुरुले अनुग्रह तुमगेले वयरे आसचो म्हण आमी मागताची आयचे दीस आमगेले मूडबिद्रेचे श्री लक्ष्मी व्यंकटेश भजना मंडळीच्यान हांणी तुमगेले मुखारी भजन प्रस्तुत केलेलें आसा आमी सक्कड आयकले आमी धन्य जाल्ले म्हूण म्हाका दिसता आयकलेले प्रति एक तुमकांय तशी दिसता म्हणल्यार ताची फाय वपास अनेक भजना मंडळी घेवन येता तुमकां आयकेश करायता आमी आयकुया ते दोळताय तुमी आमी तुमी निरंतर जावन परमात्माला स्मरण करता अशा हरे श्रीनिवासा. नमस्कार. आम्ही लक्ष्मी व्यंकटरमण भजना मंडळी मूडबिद्रे हांग तुलेन आमी आयिल्लीं ती GSB भजन सम्राट हे एक भारी चंद प्रोग्राम म्हणून सांगच्याक हांव इश्ट पावता. कसले म्हळ्यार आमगेले हे एक GSB समाजाचे भायल मनशांक दवो धाल मनशांक दवो सान्न चेडवांक दवो एक मंडळ कोरंगे न्हू भजन सांगचे मुलक देवाले देवा वयर आशिल्ली श्रद्धे भक्ती हे सक्कड दाखोवंक येवच्या एक चांग मार्ग ह्यो ताजे मुलक असल कॉम्पिटिशन सकड करतना आमकां हांत पार्टिसिपेट कोरका म्हणचे मनोभावनेन आमकां आनीकय हे मस्त चांग विचार आनी ज्ञान हांतुल्यान मेळटा म्हणून तशींची हांगा आयच्या दिसार आमकां हांगा आयिल्ल्याक चांग ट्रिटमेंट मेळ्ळा. सक्कडान चंद रितीरी आमकां फस्ट येतना भंय आशिल्ले ह्यो कशी सांगतात की चुकत की म्हणून मस्त रितीचे क्वेश्चन आनी भंय जिवापुशी चड आशिल्ले जाल्यार हांगा आयिल्ले तेदना पुरा जनान चांग रितीर मागीर हांगे अश्वचा अश्वैसा म्हणून चंद रितीर निर्देशन दिवन आमकां खंयचे रितीचे प्रॉब्लेम नाशी चांग रितीर चंदायर आमी सांगूंक न्हू भजन सांगून संतृप्त जाल्या आमकां आयच्या दिसाचें भजन करूंक न्हू आमकां मना सगळ्यांक संतोष जाला. ताजे मूलक आमी GSB भजन सम्राट हांकां धन्यवाद समर्पण करच्याक इश्ट पावता ती. तशींची आमकां वय हे सक्कड भजनेचे बग्गे लायक आमकां कमेंट करून नरशिंह नायक मामान सांगिल्लें आसा तुमी सांगिल्लें भजन भारी चंद जाला म्हणलेलें आसा आमकां हाज्याक हो अवॉर्ड खंयचेय ना म्हूण सांगता हांव. आमी हांगाची हे भजनेचे आयकून तांगेले एक कमेंट आयकलेलें आमी धन्य जालीं म्हणून न्हू सांगता. भजना क्षेत्राचे एक मेरू व्यक्तित्वान आमकां आयच्या दिसारी एक सान देवस्थानाचें एक मंडळ जावंक देवस्थानांत भजन करूंक आशिल्लीं आमी बायल मनशांक आमकां मस्त संतोष जाला आयच्या दिसारी. ताकाची आमी तुमकां मस्त थँक्यू म्हण सांगता ती धन्यवाद सांगता आसा ती. हरे श्रीनिवासा हरे श्रीनिवासा हरे श्रीनिवासा श्रीनिवासा वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा.